दिवचल शारात अपघातांचे सत्र चालूच आसा। 4 दिसां पयलीं जोगीवाड्या कडेन जाल्ल्या एका अपघातात एक जाणटो मनीस जखमी जाल्लो। आता त्याच रस्त्याचेर आनीक एक अपघात जालो। शुक्रारा राती IDC कडेन वचपी रस्त्यावयल्या जंक्शनाचेर जाल्ल्या अपघातात मोटरसायकल चलोवपी तरणाटो जखमी जालो। झिजान अशें ह्या जखमी जाल्ल्या तरणाट्याचें नांव आसा। GA04 E2552 ह्या नंबराची कार मेन रस्त्यावयल्यान IDC कडल्या भितरल्या रस्त्याचेर घेतना फुडल्यान येवपी GA04 N9630 ह्या नंबराचे मोटरसायकलीची नेटाची धडक कारीक बसली। ते बराबर मोटरसायकली वयलो तरणाटो उसळून रस्त्याचेर पडलो। तातूंत तो कांय प्रमाणात जखमी जालो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ताचो हात मोडिल्ल्याचें कळटा। दिवचल पुलिशेक ह्या अपघाताची म्हायती मेळटकीच तांच्यांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो। जखमी तरणाट्याक दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांत व्हेलो जाल्यार दोनूय अपघात जाल्ली दोनूय वाहनां ताब्यांत घेतली। ह्या अपघात प्रकरणी दिवचल पुलीस फुडलो तपास करतात। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम